कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सगळ्यांपर्यंत नमस्कार आणि आज आमच्या या वर्धापन तुमका सगळ्यांक या टीमिंग सगळ्यांक शुभेच्छा। खरं तर बरें दिसले की गोमंतक आमचो तनिष्काच्या अंडर आम्ही हे सगळे महिला पेडण्या विभागांतल्यान येयल्ली आसा सगळ्यां आणि त्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना खरेंच बरें दिसता की सगळी महिला जे तनिष्काच्या अंडर जे आमी काम करता ते गोमंतकाच्या इतकी प्रसिद्धी जाता की आमकां सगळ्यांक घरोघरी ह्या महिलांक फुडें सरपाचो हो पावंडो आमकां बरे तरेन फुडें सरतलो असो दिसता की खरेंच महिला जी आसा ती सशक्त जावपाक हो आमकां गोमंतक घरा घरान वचून वाचून तेजे वाचले उपरांत जी महिला जी भायर सरना ती महिलेक तेन्ना कळटा की गोमंतकच्या पेपरा वयल्या न्यूजा वयल्यान आमकां कितें तरी बरें मेळटा आणि हे आमी सगळ्या महिलांनी एकत्र करून घेवपाक जाय। देव बरें करूं। तुम्ही कितें म्हज्यो गोमंतकाक आज 63व्या वर्धापन दिना निमित्त खूप खूप शुभेच्छा, खूप शुभेच्छा आणि तेंची अशीच भरभराटीची वाटचाल जावं ही म्हजे कडल्यान तुमकां थँक्यू। पंदाचे फॉलोवर पण हांव फॉलोवर आशिल्लो सुशांताचो। सुशांत हांगा आयलो की हांव हांगा आयलो। एक कारण कितें जाण तूं हांगे अशी भाशेना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोणाक क्रिटिसिजम करपाचो स्ट्रेट फॉरवर्ड करपाचो। म्हणजे वेळार म्हाका याद आसा बरे वर्स पयलीं न पू सुकेरकर म्हण गोंयची जेन्ना हें आशिल्लें कोंकणी मराठी त्या वेळार तागे भाशण कशें आसतालें सुशांत उलयलें तें एकदम बरोबर पण माधव उलयलें तें फटणी हांव ही भाशा हांगेली ना म्हण म्हाका गोमंतक आवडटा। गोमंतक म्हाका दिसता सगळ्यान पयलींचो मराठी दैनीक जो गोंयां म्हाका दिसता 63 वर्सां म्हणल्यार खूब वर्सां जालीं रायट फ्रॉम द टायम लिबरेशन जावन रोखडेंच म्हाका दिसता गोमंतक चालू जाल्लो। मराठी माध्यमांतल्यान जी न्यूज घरा पावपा जाय आमचे आई आनी बाकीचे ते रावताले गोमंतक केन्ना येता काय म्हणून आनी न्यूज एज अ मिडिया हॅज टू प्ले इम्पॉर्टंट रोल। न्यू यंग ब्लड इन गोमंतक लायक नेने बी हॅव बीन डुईंग अ गुड जॉब हायलायटींग इश्यूज विच आर रिक्वायर्ड आनी सरकारचे नदरेक हाडप आनी एट द सेम टायम ते विशयाचेर चालीक लावन लायता काय एकाउंटेबिलिटी दवरप हातून सरकार तशेंच लोक सगळ्यांचेच एक इम्पॉर्टंट टूल जाता फॉर मिडिया। आय कन्वे माय बेस्ट विशेस राजू एंड हिज एंटायर टीम एंड आई गिव देम द बेस्ट विशेस ऑन दिस completion of 63 years. Thank you. No, I just want to congratulate you all on the 63rd anniversary of your esteemed paper. I know you all have done a lot of good work for the state. Same with other states in India also. I just want to wish all of you the best of luck and continue the good work. Thank you so much. खूप वर्षांपासून गोमंतकची वाचक आहे, या पेपरच्या प्रेमात आहे। अतिशय सुंदर कव्हरेज असतं, सगळे टॉपिक्स उत्तम असतात, मला वाचायला खूप मजा येते। सगळ्या प्रकारचं वाचन ह्याच्यातून म्हणजे वाचनाची जी भूक असते म्हणतो ती ह्याच्यातून ती तृप्त होते, त्यामुळे मला हा पेपर खूप आवडतो। मनापासून धन्यवाद आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। अशीच तुमची दैदिप्यमान वाटचाल चालू राहो या शुभेच्छा। समस्त गोमंतकीयांची जी वाचनाची भूक आहे ती गोमंतक पेपर हातात घेऊनच पूर्ण होते आणि जेव्हा हातात 10 बोटांनी जेव्हा स्पर्श करतो त्या गोमंतकला तर त्याच्यातून आणि आपल्या डोळ्यातून जे वाचतो त्यातून आपल्याला एकदम फुलफिल झाल्यासारखं वाटतं, म्हणजे आपल्याला सगळा एकदम आनंद मिळाल्यासारखं वाटतो। आणि जेव्हापासून मी गोव्यात आलेले तेव्हापासून मी गोमंतकची वाचक आहे आणि अजून पण तर आणि राहणार कायमची। थँक्यू थँक्यू। सगळ्यान पयलीं धन्यवाद गोमंतकान म्हाका तांच्या कार्यक्रमांत सहभागी जावपाक दिल्या बाबतींत। एक म्हळ्यार गोमंतक वो कल तक था आज तक है फिर से कल तक रहेगा म्हणून ताका तक गोमंतक म्हणजे गोव्याची मतां तांच्यांनी कालूय घेतिल्ली आजूय घेतल्या हाज्या फुडेंय घेतले पण गोव्याची मतां ती वायटूय आसूं शकता बरी आसूं शकता आणि प्रत्येक मतां गोमंतकान आपल्या टीव्हीन म्हणा किंवा तांगेल्या पेपरान
इच्छितपणे म्हळ्यार थंयसर प्रिंट आवट करून हाडलेलें आसा आनी हाका हांव म्हणजे गोमंतक अजुनूय सांगता की म्हज्या आईचो सगळ्यांत आवडतो पेपर आमगेर खंयचोच पेपर घेना फक्त गोमंतक घेता आनी तिका फक्त गोमंतक वाचपाक जाय म्हळ्यार गोमंतक हो खरें म्हटल्यार जनसामान्यान रुजलेलो पेपर आसा आनी तशेंच बरें जेन्ना कार्य करून वता आसा अशेंच हाज्या फुडें बरें कार्य करून वचचें आनी लोकांची मतां जनते पर्यंत पावची आनी लोकांची मतां ज्या सरकारा पर्यंत पावन सरकार कितें करता हें सरकाराक कळून दिवचें एकदम गरजेचें आसा आनी तें गोमंतक बऱ्या पैकी काम करता अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. पयले सुवातेर हांव गोमंतकाक तांच्या 63व्या वर्धापन दिना निमित्त मनांतल्यान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी गोमंतकाची ही यशस्वी वाटचाल अशीच फुडें येणाऱ्या वर्सान वर्स उरची आनी सतत जें गोमंतक एक बरें आमी म्हणटा की आमचो चवथो स्तंभ म्हणजे जे 4 म्हत्वाचे स्तंभ आहा आमचे डेमोक्रेटीक सेटअपांतले तातूंतलो चवथो म्हत्वाचो स्तंभ आनी गोमंतकाचे आमी तर विचार करीत जाल्यार गोमंतक हो प्रत्येक गोंयकारांतल्या मना काळजांतलो पेपर कारण आमी भुरग्यापणांच्यान पयलो पेपर तर जाचें नांव आमकां खबर आसा तो म्हणजे गोमंतक आनी गोमंतकाचें एक बरें कार्य समाजा खातीर घडत आसता. एक पारदर्शक म्हाका दिसता जे न्यूज येता ते क्वचित कमी पेपरांनी येता तातूंतलो एक म्हणजे गोमंतक. त्या खातीर खरेंच तुमची वाटचाल यशस्वी तुमकां देवान दिवची आनी परत एकदां तुमकां हांव शुभेच्छा दिता. गोमंतका बद्दल तर हांव सांगपाक सोदतां की जेन्ना हांव स्कुला आसतना फर्स्ट हांव तेन्ना सावन गोमंतक वाचपी कित्याक पयलीं आमच्या घरांत येतालो गोमंतकच म्हाका खबर आहा म्हाजो बापूय हाडपी मागीर म्हाजो मामा भितर गोमंतकाचो सारको तो तेज्या हाती सदांच गोमंतक आसतालो आनी तो जेन्ना ताणें वाचून जातरीच आमकां सांजची स्कुला जावं कॉलेजी टायमार आमी तो फुल्ल वाचताले तेन्ना सावन स्टार्ट म्हणल्यार हांव दिसता म्हाका 3री 4थी आसतना पसून आमी जेन्ना फर्स्ट वाचपाक शिकले जाल्यार गोमंतक फर्स्ट आमच्या घरांत आनी आमी गोमंतकांत सगळे तर मराठी तर तूं फर्स्ट जर तूं हांवें तर पेपर वाचलो जाल्यार गोमंतक कित्याक तेन्ना गोमंतकच आसलो बाकी कोणीच नासले बट हांवें गोमंतक म्हाजो फर्स्ट हें आनीक गोमंतका इतलीं वर्सां गोंयांक चालू आसा आनीक मराठी भाशा जावं आनी गोमंतकाची हें आसा आनी अशेंच हांव गोमंतकाक शाबासकी दिता की मुखाल्ली तेंची सगळी हें बरी जावची आनी बरो पेपर म्हणून लोकांक बरी आनी बरें खरें कितें बरें आसा तें लोकां मदीं हाडचें आनी अशेंच तेमी मुखार हाडलां तेमी आनी मुखार तेमी हाडचें अशें म्हणून हांव शाबासकी दिता आनी म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन आनी हांव गोवा पुलिसाच्या वतीन तांकां हांव शाबासकी दिता. थँक्यू. पहिले प्रथम म्हणजे 63 वर्सां कंप्लीट केला म्हणून अभिनंदन आनी गोमंतक म्हणजे एक पायोनियर डेली आमी सुद्दां ल्हानाचे व्हड जे गोमंतक वाचूनच अशें जाला आनी ऑल द करंट वॉट एवर इज हॅपनिंग ऑफ करंट अफेर्स ऑर वॉट इज हॅपनिंग टू बिल्ड अप द पिपल्स ओपिनियन ऑल्सो गोमंतक प्लेज अ वायटल रोल. जयवंत आडपेकर प्राथमिक शिक्षक म्हणजे ज्यावेळी गोमंतकचा रेट होते 6 पैसे त्या वेळेपासून मी वाचतच आहे. आज किंमत वाढली हरकत नाही पण स्टँडर्ड तोच ठेवलेला आहे आणि सगळ्या बाबतीत म्हणजे बातमी अगोदर आम्हाला मिळतात गोमंतकवरून आणि गोमंतक सोडावं असं वाटत नाही. सुरुवातीपासून या गोमंतकाचा मी प्रायमरी टीचर म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलंच आणि मी मराठी मीडियम त्यामुळे मला मराठीचं खूप आवड आणि त्याकरता मी हा गोमंतक नेहमी वाचत असतो. तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा. याच्यापुढे तुमची प्रगती अशीच हो ही सदिच्छा. धन्यवाद. गोमंतक म्हाका दिसता एक पेपर आहा जो आमी ल्हानपणांतल्यान वाचत आयल्या आनी इट इज वन ऑफ द मिडिया वीच इज गिवींग यू द मोस्ट एक्युरेट न्यूज. सो दीस आय एम नॉट सेईंग बिकॉज इट इज एनिवर्सरी बट इट्स अ ट्रू फॅक्ट. सो ताका लागून आमी जेन्ना आय एम टुडे कमिंग हियर एज अ CSR मॅनेजर ऑफ डेक्कन. सो वी आर वेरी हॅपी टू बी एसोसिएटेड विथ दीस न्यूजपेपर बिकॉज ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज अँड मे इट कंटिन्यू आणि बेस्ट विशेस टू गोमंतक. थँक्यू. सर्वात सिनियर रिपोर्टर डेली गोमंतकचा विद्यार्थी दशेपासून माधवराव गडकरी असतानापासून मी इथं पत्रकार म्हणून काम करतो आणि मला खूप समाधान आहे.
अनेक वर्तमानपत्र बोलवतात पण कुठेही गेलो नाही, एकनिष्ठ गोमंतकशी राहून मी काम केलेलं आहे. आणि आमचे संपादक राजू नायक जे आहे आणि त्यांची सगळी टीम, इवन आमचं गोमंतक टी व्ही जो आहे, हे काम खूप उत्कृष्ट झालेलं आहे. आणि दिवसेदिवस आमच्या ह्या गोमंतकची भरभराट होते ना, त्यामुळं खूप समाधान वाटतं. अनेक प्रश्न गोमंतकने सोडवलेले आहे, अनेक प्रश्नांना वाचा फोडलेले समस्यांना. ह्याच्यामुळं एवढं समाधान मिळतं की कधी बघितलं की वर्तमानपत्र गोमंतक घेतल्याशिवाय आपल्याला चेंज पडत नाही. आणि माझ्या तर नसानसामध्ये गोमंतक बनलेलं आहे, असं मी एवढं आजच्या या शुभदिनी सांगू इच्छितो. धन्यवाद.